मोगाच्या भावान भयणो, दोन शिकवण्यो आमी आयचे ह्या वाचपांतल्यान घेवया. पयलें म्हणल्यार भरवोसाची. भरवोसो आमकां हे उतरांतल्यान जेजू आमकां आयज भरवोसो दिता. म्हणजे कितें, कितले परिस्थिती जावन दी, कसलें सिट्युएशन जावन दी, तें कसलें त्रास येवन दी आमच्या जिवितांत, आमी तरी जेजूक चिटकून नात, जेजूचेर आमी भरवोसो दवरिनात जाल्यार आमी कांय जावचें ना. जेजूचेर भरवोसो दवरल्यार सगळेंच जातलें. आनी आमकां हाचें उदाहरणूय दितलें म्हणल्यार भाग्यवान पावलूचें. भाग्यवान पावलूय आमकां फिलिपकारांत बरोवन सांगता न्हू, तो म्हणटा, हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, पयलो आमी जाणात भाग्यवान पावलूची खबर, तो पयलो जेजूक जायतो त्रास दितालो जेजूच्या लोकांक. म्हणजे जेन्ना तो जेजूक अणभवता, ताका गोमोन येता की जेजूच जावन आसा खरीच शक्ती, आनी ताचेरूच पातयेवन तो मुखार वता. आनी आयज आमी जाणा ताकाच लागून ताणें आख्खो जेजूचो बरो संदेश आख्ख्या संवसाराक व्हेलो. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमकां एक वॉर्निंग कशें दिता. वॉर्निंग कित्याक, जेन्ना आमी जेजू लागीं तें कनेक्शन मोडटात तेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें वायटूच उप्रासता. आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत दयाळ मोवाळ काळजाच्या बापायची आमी वपार आयकल्या. जेन्ना ह्या बापायचो धाकलो पूत आपलें सगळें घेवन पयस गांवान वता आनी आपली आख्खी गिरेस्तकाय इबाडटा, तेन्ना मोगाच्या भावान भयणो, आमी तेच भशेन पळयता. जेन्ना आमी देवा लागीं पयस वतात, आमचें आख्खें जिवीत सगळेंच दुसरेच भशेन जाता. आनी ह्या वापारींत हांवें पळयलां, हो भुरगो जेन्ना आपल्या सेन्सिसां येता तेन्ना तो म्हणटा, आपूण परतून म्हज्या बापा लागीं वयतलो आनी ताका अशें अशें म्हणटलो. मोगाच्या भावान भयणो, आमी जायते फावटी असलेच परिस्थितीन पडलेलीं आसात. तेन्ना आमी नियाळ करूंक गरजेचें. आमचें आनी देवा मदलो संबंद कितें आसा काय. आज जेजू आमकां आपल्या सवें चिटकून रावंक आपयता, आपले सवें तो संबंद घडोवंक आपयता. आमी पळया आमच्या जिवितांत जेजूक आमी आपणायलेलो आसा काय, जेजू लागीं आमी चिटकून रावलेलीं आसात काय. आमच्या मोबायलाचेर आमी रोखडींच कितें कसलें एप आवटडेटेड जालें जाल्यार आमी रोखडींच अपडेट करतात. आमी जेजू लागीं संबंदांत रावन आमी कितें करतात काय, आमच्या मागण्याचें जिवीत कसलें आसात काय, हेच प्रस्न हांव तुजे मुखार मांडटां.